माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी बरी आहे नो स्टार्ट टर्न केलाय हाय फ्रेंड्स कोण आम्ही चा बी पिन झाली आणि आज आम्ही शी आहे की त्या बाबा गेन आवाज दिशी रात की त्या बाबा गेन ना ऑनलाइन क्लासेस चलताय तेगे आता ऑनलाइन क्लासेस गायला तेका 1.5 वर्स जाले 2022 गायलो तेका सो पहिले ते गेले 1.5 स्टार्ट जाताले 1.5 ते 3 जाताले सो आता तेमी आता हॉलिडे सोन तेणे लायक 10 स्टार्ट केलो हा सो 10 ते 12 सो ते गेली 2 वरां क्लास चलता 1 वर इंग्लिश आणि 1 वर मॅथ्स तेंगे डिविजन जाता त्या प्रमाणे इयर 3 दुसरी टीचर होता इयर 4 दुसरी टीचर होतात इयर 5 दुसरी टीचर येलो हा तेंका सो तो ऑनलाइन आणि तो बेजार करता सामको तेश वचपाक कित्याक हांव तेगेन तेश गेलना न्हू सो ते म्हणल्यार तेगे तेश क्लास ब्रेक जाता आनी हें जाता म्हणल्यार काबार जाता म्हणल्यार हांव तेगेन एशी रावतलें तेदो म्हणल्यार हांव मातशें गेलें एशीचें काम करतलें मिशनाय रोप गायलो हा मिशना रोप घालून येयलो हांव तेशी तेगे जाता म्हणल्यार हांव मातशें स्टँडा वयलो रोप काडटा मातशें घोडीमान जाग्यार दवरता मातशें क्लीन करता थिंगा आनी मागीर हांव त्या सायडीन वयतलें सो तेका ब्रेक पडला अजून तो ब्रेक पार्टी हेलो हाय फ्रेंड्स तो हेडो येयलाच तेशी आहलो न्हू इतलो करतो ते मातशें तेगे ब्रेक पडला म्हणून मातशें अशें येयलां आनी तेदो म्हणल्यार हांव मातशें मुगे थोडेशें हें हाय क्लीन करपाचें सो हांव तें क्लीन करता आनी तुमकां मेळटा काल ना चोणे फुगोवंक घालून दवरलेले जाय सो आतां तें शिजोवंक दवरता 3 शिटी मारल्यार पुरो तेगे क्लास स्टार्ट जाले आनी हांव एक घेवन येयलें वो तेगे टॅप काडून वयता आतां घेवन आहा आनी हें कुकरां चोणे घायला शिजोवन सॉरी शिजोवंक घालता आतां आनी तितून थोडेशें मीठ घालता पयलीं हांव प्रेशर कुकर यूज करनासलें मागीर भिता हांव म्हाका भिरांत दिसतालें मागीर अशें करून यूज केलें म्हणटा तरी पासून म्हाका भिरांत दिसना यूज करपा अशें करून हें जाता सो मातशें अशें करून करता चोणे जावं कितें अशें करून शिजोवपा आहा जाल्यार हांव यूज करता आनी हय आतां सद्या गॅसीचेर दवरता आनी 3 सिटी मारता कित्याक म्हाका तितलें अजून तशें करून तितलें अदमास कळना सो सपोज तो शिजना जाल्यार मागीर परतून मारतलें कित्याक म्हाकाय बीन तितलें बरें जमना तो अजून पसून कित्याक पयलीं हांव केन्ना यूज करनासलें आतां जालें एक 2-3 म्हयने जातले बट तितलेंय बीन हांव यूज करना अशें करून फकत चोणे मातशें भाजी करपाक जाय जाल्यार हांव यूज करता अशें जाय जाल्यार अशें करून कुकरांकूय बीन अशें करून पुलाव करताय शीत करताय सो आतां हांव त्या सायडीन रुमा वयता कित्याक हांव तेका बेजार करतलो करून दिवपाना सो आतां हांव तेशी वयता सो वॉलस्टरा गेली तेगे ऑनलायन क्लास काबार जाले ना दोगांय ते हेटायच आनी मुगे सगळें क्लीन केलें तेशी स्टँडाचेर बीन सगळो रोप घायलो रोप जालो आनी आतां मातशें मुगे चोयता चोणे उकोडलाय गाय म्हूण वॉलस्टरा गेली ऑनलायन क्लासीस काबार जाले आनी चोय ते हेटाय आनी हांवें मुगेलें बीन सगळें कोण जालें हांवें रोप बीन स्टँडाचेर घायलो मुगे सगळें क्लीन बीन केलें आनी आतां हांव चोयता मुगे भाजी चोणे शिजलाय गाय म्हूण भाजी करपाक
चांगले शिजून गेले. तीन सीट मारलो आहे. कित्याक रातभर फुगोवंक दवरलो न्हू. सो आतां हे सायडीन दवरता आनी भाजये मसालो काडटा. सो ते एप्पल कट करता तेंकां खावपाक. केन्ना मातशी हेल्प करता म्हाका किचनाक. I always do. कोत्ता तो हेल्प करता जायत पाटी करता. Before Skyden. Hello guys. I don't know how to remove skin, but and Mama's helping me. Yeah. Take. Happy? Happy. आनी हेचो मसालो काडला आतां हे. आनी 4 नाच जाल्यार 5 कामता मिरसांग घेयला हेजे. तिकी हाफ हेचे बारीक कुडकी केला हेचे. टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून 2 टीस्पून सुके कोथमीर. लवंगी घेयलाय 4, मिरी घेयलाय 4, लसूण आनी आलें हाफ. हेचे करी लिव्स काडून आनी हेचे फ्रायंग पॅन दवरला. मातशें सोय भाजचें पयलीं येदें तेल घाल तितून मातशें ताप दिया. कांय तापली आनी हितून हाफ वळे सोय घेयला. पुट जाता आमकां हाफ वळे. आनी हांव तितूंकूच हळदी पिठी घालता. आनी करी लिव्स घालता. ते मातशें मिक्स करून घेता. अशी गोल्डन ब्रावन येसता दिता. सामको चड करपोवपा नाका तो रोस्ट करपाक. शिमगे भायल्यानूय घेवन पडलो हा. सो मागीर चड तो करपयलो न्हू जाल्यार कोडू येच मारता. सो ताका लागून मातशें ब्रावनीश येसता तरी मागीर हें करपाचें. मागीर कायली तेल हें केलो म्हूण आनी कांय हें केलो म्हूण मागीर बरो स्मूथली हें जालो हा. गेलो थंय सोय भाजली हांवें आनी हांव ती काडटा आनी कुशीन दवरता. ब्रावनीश आसा. सो आतां हांव उरतो मसालो भाजता. भाजचें न्हू पयलीं हांव तितूंत थोडेंशें तेल घालून घेता. मिरसांगे, तिक्की, क्यूमिन सीड, जिरे, सुके कोथमीर. आनी मात स्लो फ्लेमीचेर भाजपाचें सगळें. आलें, चार लवंग घेयलेले, 4 मिरयां आनी आलें. मातशें भाजपाचें. सो मागीर हें भाजलें आनी आतां निवळपाक दवरया. मागीर मसालो निवता म्हणल्यार हांव कांदो आनी टमाट कांतून घेता होंडा मारपाक. हांवें 2 कांदे घेयले आनी 1 टमाट घेयला.
मिगे हांडी तापली आनी तितून तेल घालता. आता तितून हांवें सासव घायलाय, 1/2 टीस्पून अशी मस्टर्ड सीड्स. थोडे जाण हें बीन घालताय, जिरें बीन घालताय. थोडे जाण कांय घालूय बीन नाय. मिगे वे हांव करता ती मातशें ते हांव तेजे थाली धापता, कित्याक ते उसळताय न्हू, ताका लागून हांव तेजे थाली धापता. आनी तितून करी लीव्स घालता. ऑनियन चॉप केला न्हू ते घालता. सो मुगे आतां मसालो निवलो. हळद भाजता म्हळ्यार हांव हो मिक्सरां बारीक पेस्ट करून घेता. तो मातशें ड्राय जाला, तितून हांवें तेशें आनी उदक घालता. कांदो भाजलो जाल्यार हांव ना करीपत्ता आहा चोय ती एका भाजता तेदोनाय बीन यूज करता आनी होंडाय बीन मातशें तेदोना घालता. तेजे मातशें टेस्ट मातशें बरो येता. मागीर कांदो भाजलो आनी तितून आतां टमाट घालता. तो मातशें भाजली स्लो फ्लेमीचेर आहा तो मिगेलो आनी तो चटणी उडी मारता चोय चोय मागीर हिंगा कांदो बीन भाजलो आनी टमाटोय बीन भाजले आनी मिगेलो पेस्टूय बीन रेडी जालो चोय भाजी मसालो. कुकरा चणे हें केलो न्हू ते हांव तें उदक स्टेन करता आनी हें करता सेपरेट करता. सेपरेट केलाय आनी तेजे उदक. सो मागीर आतां कांदो आनी टोमाट बरें भाजले आनी आतां तितून आतां मुगेलो मसालो घालता भाजयेचो. जें उदक स्टेन केलो न्हू चण्याचें त्या मिक्सरा येदेशें घालता, कित्याक तितून मसालो लागलो आहा न्हू तेचें. तो सगलो मसालो ते हें जालें म्हणटरी तितून घालता. आनी मुगेलें हें दाटू आहा सो तितून आनी येदेशें तेजें उदक घालता. चणो कोरलो ते आनी आतां फास्ट फ्लेम करपाचें. मातशें ते खळखळीत येतरी मागीर ते चणे घालया आमी, कित्याक ऑलरेडी ते शिजलो आहाय न्हू. ते मातशें अशें करून सोल बीन येयलो आहाय जाल्यार मातशें काडल्यार जाता न्हू, कित्याक नाजाल्यार ते सोलां जाताय न्हू. सो हांव ती मातशी सोल काडटा तेंची उकळ्ळी म्हणटरी मागीर ती सोल भायर सरता हेंचोय. अजून मागीर हेका खरखत येयलो भाजी. सो आतां तितून ते उकळ्ळो हेचोय चणे घालता. तशें करून मागीर परतून एक हरकत काडल्यार पुरो. आनी मागीर तेजेर थोडेशें कोरिएंडर कात बारीक चॉप करून कोरिएंडर घाले हांव बीन घालता क्लीन करता. आनी मीठ बीन घालपा जाय जाल्यार तुमगे टेस्टा प्रमाण तूं मीठ घालाय. आनी तुमच्यांना तितून जिते मिरसांग लेगीत कातून घालूंक जाता, तुमी कितली तीख खाताय बीन जाल्यार. सो हांव घायला ना कित्याक म्हाका नाका तीख करलोले. सो म्हाका ओके आहा मुगेली तीख. आनी
जाल म्हणटरी कित्याक ते ऑलरेडी चण शिजलो आहाय म्हगेले सो म्हाका आनी ते शिजोवपा नाकाय सो आतां हांव गॅस बंद कोत्ता गॅस बंद करून जाल म्हणटरी आमगेली कोरिएंडर घालता थंय जाण भाजी बटाटले कितें घालताय हांव बीन केन्ना घालता बटाटे हांव सामकें गायना म्हूण न्हू कुन्ना म्हूण न्हू हांव घालता भाजी बटाटे बट केन्नाय चुकोन सगळे टायमार न्हू बट घालता हांव बीन घालता आनी एक सांगपा म्हाका उगडास ना जेन्ना तूं मसालो वाडटाय न्हू तुमकां जाय जाल्यार चण्यान तें उकडलो उदक वचय तें लेगीत तुमच्यान घालून मसाला वांटून जाता हांव अडो इसरलें तुमकां सांगपा हांवें बीन तेंच यूज केलें दाखोवपाकूय बीन इसरलें फास्ट फास्ट करपा हेजेर सो म्हगे चण्या भाजी जाली आतां हांव सद्या जेवपा तयार कोत्ता तांकां वाडटा आनी हांव तुमकां जेवन बीन मेळटा ओके बाय सो आतां आमगे सो क्लीन बीन केलें च्या बी पीन जालें आनी आतां मातशें भायर सरता भायर सरता म्हणल्यार म्हाका टेस्को मातशें दूद हाडपा वचपा जाय आनी ना हांवें भाजी केलो हा न्हू सो ब्रेड हाडपा वयता आनी तुमकां हांव दाखयता हांव खंयचो ब्रेड हाडटा आनी केसो ब्रेड हाडटा ओके सो आतां हांव भायर सरलें हांवें पयलीं हांव ब्रेड हाडपा वयतलें आनी मागीर हांव टेस्को भितर सरतलें आनी हें कांय बगींग हाडला म्हाका मातशें वॉल्टर बीन ना न्हू ताका दवरपाकू सो ताका हांवें बगींग आयला आनी तागेर तेजे बराबर टॉयज घेवन येयला आनी आतां तागे इलेक्ट्रीक स्कूटी घेवन येयला सो थिंग ते वचपाक आमकां एक 20 मिनट्स लागताय बसीच्यान गेल्यारूय बी पावताय बसीचे गेले जाल्यार 5 मिनटान पावताय आनी हेचे पयलीं हांव बीन चलोन घेवन येयलो आहा ते ब्रेड पयलीं म्हाका बरें पयस दिसतालें बट मागीर हांवें बेश्टें म्हणलें बाबा एक दिसा सॅटरडे कितें तरी बाबा म्हणलें चलोन वचून चोया कितले मिनटां लागताय गे म्हूण मागीर चल जाल्यार रोखडें पावलें शी थंय ताका बसून आहा जागे अशें करून आपणें जाय जाल्यार बरो बसतलो ना जाल्यार चलोन वचपाक कोत्तलो मातशें चड हें जाता न्हू ताका लागून हांवें तेगे बगी घेयलो आहा ना जाल्यार मदें चलता मागीर आपणें कॅरी करूं मुट्टा आतां आमी पावत येयलीं आनी आतां तुमकां दाखयता जाय कोणागेर सनफ्लावर फुल्ल खायचे सो आमी जर पावले थिंगा तें पॉलिशा शॉप तेंगे थिंग मेळटा ते ब्रेड हांव तुमकां दाखयता ते भितर व्हिडिओ काडून दिले जाल्यार हांव दाखयता तुमकां ओके सो मेळटा गेलें जायतें से फस्ट ते ब्रेड घेता ब्रेड आनी तो म्हाका हेल्प करता How much? 8 सो हेचो आतां हांव ब्रेड घेयले आनी कांय घेयना हांव हिंगा सो आतां हांव वयता पे करपाक सो आतां हांवें टेस्को पावलें सारकें क्लाउडी म्हणल्यार वत आसा सारकें टायर्ड जालें आतां टायर्ड जालें म्हूण बसून आहा सो आतां हांवें टेस्को पावलें हिंगसान दूद घेता आनी हांव वयता सो आमी वचोन येयलीं ब्रेडूय घेवन येयलें आनी टेस्कोकूय वचोन येयलें टेस्को गेलो हांव दूदू हाडपा कितलें सामान येयलें येता दोना आनी येता पुसासान जीव सामको कासार जाल्ल्या भशेन जालो सारको म्हणजे वताचेर अशी टायर्ड जालें अशें वत आहा बरें वेदर आहा ओके बरो अशें करून भायर भोंवपाचें आनी बाबानीन बेगीन म्हाका आमकां दोगांयकूय मागीर टँग केलें थंड कोत्ता तो मातशें अशें करून जायते हें काबार जायते येयला आमगे टँगा डबो न्हू पिठो
ताका जाय खंय ज्यूस जाय खंय ताका ओके चल ताका मंकी बॉय जाला तो मंकी बॉय जाला से हाय फ्रेंड्स शो युअर फेस शो तुगे तोंड दाखय हाय कर सो आमी थिंगसान येता सुसेगाद येयली ते पोतून दाखय खंय शो खंय कप दाखय तुगेले कप खंय हा तुगेले मंकी कप मंकी दाखय मरे तुझे मंकी हात दाखय अचे मंकी किती पित रे तू ज्यूस पितो ज्यूस व्हाट ड्रिंकिंग रे किती पितो Give Baba little give Baba. बरो तो काइंडनेस रोकडो दिता शेअर करता आनी दुसरी म्हणल्यार हांवें आयज चोणया भाजी केलो न्हू सो तुमकां केस जाली ती म्हाका सांगाय कमेंट कराय आनिका आनी तुमी ट्राय कराय हांव जस्ट म्हगेलें जें हांव कितें म्हगे कुकींग कितें कोत्ता न्हू जावं कितें अशें करून बारीकशें तुमकां हांव रेसिपी शेअर कोत्ता सो तें हांव बेस्ट म्हगेलें एक हें अशें करून घालता तुमकां लायक शेअर कोत्ता की हांव अशें करून कोत्ता बीन म्हूण सो हांव तितलें व्हडलें प्रोफेशनल कूक न्हू आतां मात शिकलां हांव कितें कुकींग करपा कितें सम म्हगे कितें मिस्टेक जाता जावं तूं म्हाका बरें वतान अशें करून कमेंट कर आनी सांगा हांव हें अशें करून जालो आहा तुगेलें हांव मातशें अशें करून करेक्ट कर सो म्हाकाय बीन थोडी कुकिंगा नॉलेज मेळटली सो आयज हांवें केला चोण्या भाजी आनी हांवें ब्रेड घेवन येयलो आहा तुमकां तर म्हगेलें भाजी कशी जाली ती म्हाका कमेंट कराय आनी सांगाय ओके आनी शेअरूय कराय आनी हिंगा म्हगे हांव व्हिडिओ एंड करता होप तुमकां म्हगे तो व्हिडिओ लायक जाल्यार शेअर कराय सबस्क्रायब कराय आनी कमेंट कराय आनी सांगाय म्हाका स्पेशली चोण्या भाजी कशी जाली ती आनी तुमी कोणाय आनी तुमगेली रेसिपी केन्ना अशें करून शेअर कराय म्हाका आनी टिल देन टेक केअर बाय बाय सी यू नाना से बाय बाय नो बाय मामा से बाय फ्रेंड्स friends bye friends flying kishi di mugo how giving proper give ton huison el jalar and crocs and kadnache